जनरली गोंय म्हणटकीर गोंयची इमेज इतली बाबत जाल्या सारकी ते ड्रग्स आनी हें आनी ते सगळी नांवां घेवपा सुद्दां म्हाका कुस्तार जाता. अशें हातूंत भितर तुमी एक स्पिरिच्युअल टुरिझम नांवाचो कॉन्सेप्ट हाडटात. हे जे गोंयाक कितें कितें सोदपा येता पळय आमचे ट्युरिस्ट, ते आमच्या देवळांनी वतले. पयलो म्हणल्यार आमकां स्वता हय. आमचे विचार बदलपाची प्रयत्न चालू करचो पडटलो. अ थॉट प्रोसेस वीच हॅज टू बी न्यू टू वॉट गोवा हॅज टू बी सीन. गोंयच्या खातीर आमी जे एक वेगळेच तरेचे इम्पोर्ट करून जे आमचें कल्चर केलां, नायट लायफ, पार्टी लायफ आनी ते बाकीचे एलिगेशन जे आमचेर येतात, एवरीथींग रिवॉल्व्स अराउंड द वे गोवा हॅज बीन प्रोजेक्टेड इन द पास्ट. आतां गोंयांत जे नॅचरली आसा इज ऑलरेडी अवेलेबल कल्चर, हेरिटेज जे आमी वेगळे शिगमो, कार्निवल ल्हान प्रमाणात दाखयतात आनी उरिल्लो टायम इट इज जस्ट लायक अ पार्ट ऑफ बींग अ पार्टी झोन. Post COVID, people have started thinking differently, and post COVID demands of a traveler, whether it is from the millennial segment, any 20, 25, 30 and plus, the thoughts have been changing. Revenge tourism is in, and they want to see maximum out of the locations they visit. So for us, it is important that we explore the possibilities to ensure that we take maximum opportunities of what they want. Tourist समज तूं करतलो आनी तुका बरो टुरिस्ट जाय जाल्यार कितें? So the theme for quality over quantity is a thought which we have started. आणि ते करतले जाल्यार पयलें म्हणल्यार गोवा बियॉन्ड बिचीस. कित्याक आमी हॅशटॅग वीक आय एम टॉकिंग अबाउट दीस कंटिन्युअसली. दीस विजन डॉक्युमेंट आय हॅव क्रिएटेड इज फॉर पीपल टू से बीच आसा आमचे, आतां लेट्स स्टार्ट टॉकिंग बियॉन्ड बिचीस. So when we talk beyond beaches, we have wonderful hinterlands, eco-tourism. We have a lot of wellness tourism, adventure tourism asa, MICE tourism asa. असे कितलेशेच available resources asa which we have never projected. Festivities, food, खूब asa. So in the last 1.5 years, slightly retuning the whole thing, we have started talking on things like spirituality. Spirituality, आमी म्हणटकर आमी पयलीं तकलेन धरपा जाय की we have beautiful temples. It is not only about the beach or a church and 2 temples. It is about the things which we have. Coming from a Indo-Portuguese culture, we need to know that there were many things which happened from then. And our tourists today, if they want to know आमचे गोंयचे कल्चर कितें, ट्रेडिशन कितें, तर छत्रपती शिवाजी महाराजाचें प्रोजेक्शन केन्ना जालेंच ना. सप्तकोटेश्वर नार्वे देवूळ आसा, केलें पूण फुडें उलयलेंच ना. हजार वर्सांची आमची देवळां आसा, ताजेर जी इतली सुंदर जागृत देवस्थानां आसा, स्वयंभू आसा, ती आमी उलयलेच ना. हिस्ट्री अबाउट छत्रपती शिवाजी महाराज जी आमची सप्तकोटेश्वर नार्वेच्यान पोंडा तालुका ती टेम्पल्स कशी आली ती खबर ना. अशेंच आमचे चिखलकालो, वीरभद्र असे वेगळे वेगळे फेस्टिवल लोकांक खबरूच ना. आतां आमचे लोक जेन्ना भायर वता आउटबाउंड, ताजे पेक्षा जेन्ना आमचो प्रायम मिनिस्टर म्हणटा देखो अपना देश, जाल्यार गोंया मॅक्झिमम आमी कशें तयार करचें ह्या दृश्टिकोनांतल्यान जेन्ना चिंतलें तेन्ना स्पिरिच्युअलिटी सेक्टर डज नॉट ओनली रन अराउंड टेम्पल्स, it also runs around wellness. We are talking about things which can be taught, not just a thought to enlighten you or maybe the people who have been thinking spirituality. देवळां आसा आमची, छत्रपती शिवाजी महाराजाची स्टोरी आसा. पीपल नीड टू नो दीस. आतां रुरल एरियाज, रुरल भागान जे आमचे गांवपण आसा, आमचे गोंयकार अतिथी देवो भव म्हणून तांचे स्वताचे ट्रेडिशन आसा, कल्चर आसा, गांवांनी चेंज जाता फ्रॉम नॉर्थ गोवा टू सावथ गोवा. ते कल्चर पळोवपाचें समज जाय जाल्यार आमी होमस्टे पॉलिसी काडटा. थंयच आमी इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ एक्सकर्शन समवेअर नियर दूधसागर, जाल्यार दूधसागर इज वन ऑफ द टॉलेस्ट वॉटरफॉल एट स्टँडींग एट 310 meters, थर्ड हायेस्ट इन द कंट्री. आतां तो दूधसागर, थंय तांबडी सुर्ला, ही देवळां आनी हातून भितर आमी समज वेलनेस हाडलें आनी इमॅजीन अ इन्फ्रास्ट्रक्चर सिमिलर टू वॉट सद्गुरू हॅज, जो इज कनेक्टेड इन टर्म्स ऑफ योगा, मिस्टिक. Now you teach an excursion and allow the tourists to come and see temples, be a part of wellness, be a part of yoga, and look at Goa from the hinterlands, not from the coast. Now this is a different thought where people want to spend money and come here. पूण हे तांकां केन्ना मेळत ना. The thought has started over there. So Goa Beyond Beaches is a thought which covers every aspect of tourism, where गोवा जो मनीस येता टुरिस्ट ताका एक्सप्लोर करपाक बरें पडटा. आनी शेवटी टुरिजम म्हणल्यार कितें, लोकल कम्युनिटीजाक समज आमी एम्पावर करना आनी लोकल लोकांक आमी इकॉनॉमिका कडल्यान डायरेक्ट तांकां आमी कांय पावयना जाल्यार इज नो क्वेश्चन ऑफ टॉकिंग ओनली अबाउट टुरिजम इन अ डिफरंट वे.